भरपूर आसा. हाच्याच बरोबर गोंयाक आनिकूय 3 एवॉर्ड उडयता स्टेट ऑफ द स्टेट एवॉर्ड्स तातूंत फामाद जाल्ल्या पैकी द इकॉनॉमी, टुरिजम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या हातूंतल्यान एवॉर्ड मेळ्ळा. आनी सांगपाक खूब बरें दिसता की हांवें 18 मार्च 2019 त्या वेळार शपथ घेतलेली आनी हो असेसमेंट पिरियड जो आसा विच इज फ्रॉम द 1st ऑफ एप्रील 2019 टू 31st ऑफ मार्च 2020 ह्या पिरियडात हेजें असेसमेंट जालां आनी द बेस्ट परफॉर्मिंग ओवरऑल स्टेट म्हणून तशेंच इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टुरिजम ह्या तिनूय सेक्टरांत इंडिया टुडे जे गोंय स्टेटीक एवॉर्ड फावो केल्या त्या बद्दल हांव सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा इंडिया टुडेच्या टिमीचो. दर वर्सा इंडिया टुडे कडल्यान वेगवेगळे एवॉर्ड जे गोवा स्टेटीक फावो जाता. ह्या वर्सा ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फावो जाला त्या बद्दल हांव खरोखरूच गोंयच्या सगळ्या जनतेचें अभिनंदन करता. टोटल ब्युरोक्रसी ज्या ब्युरोक्रसीन काम करता तांचेंय सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. हाज्याय फुडें आमकां सगळ्या सेक्टरांत अजुनूय बेस्ट परफॉर्मन्स करपाक जाय. वेगवेगळ्या सेक्टरांत जितून फाटीं आसा तितून अजुनूय आमकां फुडें येवपाक जाय आनी सदांच तें मेनटेन करपा खातीर पुराय एडमिनिस्ट्रेशन आमकां सपोर्ट करचें. गोंयच्याय सगळ्या लोकांनी हाज्या बाबतींत सक्रीय सहभाग दिलो जाल्यार निश्चितच आमी ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मन्स स्टेट म्हणून सुद्दां उरतले. आयचो दुसरो विशय जो आशिल्लो येता त्या 19 डिसेंबर 2020 60th लिबरेशन इयर सुरू जाता. 60वें मुक्ती वर्स हें सुरू जाता आनी ताका लागून गोंयाक जवळपास 60 वर्सां मुक्ती जावन पुराय जाता. 60वें लिबरेशन इयर हें साजरें करचें सरकारान गोंयच्या कॅबिनेटान हो निर्णय घेतला आनी 60वें वर्स खूब बऱ्या उमेदीन म्हणटा तशें पुराय वर्सभर जरी कोवीड आसलें कोविडाचेर कंट्रोल येतलो कोविडाचेर कंट्रोल दवरून वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते राज्यांत सेलिब्रेट करचे आनी हे वर्सभर करचे. 19 डिसेंबर 2020 पासून 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत. आनी हाच्या खातीर एक ऑर्गनायझींग कमिटी मॉनिटरींग कमिटी जी आसा ही कमिटी काडलेली आसा. विशेश करून हांव स्वता त्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसा. ओके. त्याच बरोबर आमचे श्री खासदार आनी आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ ह्या त्या कमिटीचे को चेअरमॅन आसात. बाकीचे आमचे सभापती श्री राजेश पाटणेकर मेंबर आसा. श्री चंद्रकांत कवळेकर हे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मेंबर आसा. मनोहर आजगांवकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मेंबर आसा. फ्रांसिस्को सार्दिना MP ऑफ साउथ गोवा मेंबर. विनय तेंडुलकर MP ऑफ राज्यसभा मेंबर आसा. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात मिनिस्टर फॉर द रेव्हेन्यू IT लेबर ही मेंबर आसा. श्री गोविंद गावडे हे कल्चरल मिनिस्टर आसात ते मेंबर आसा. ताच्या उपरांत अपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत हे मेंबर आसात. श्री रामकृष्ण ढवळीकर MGPचे लिडर्स ते मेंबर आसात. बाब विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डचे लिडर्स ते मेंबर आसा. चर्चिल आर्लेमांव राष्ट्रवादीचे हे मेंबर आसात. ताच्या भायर बाब निलेश काब्राल मिनिस्टर आनी मिनिस्टर बाब बाबी विदिनू हे ह्या कमिटीचे मेंबर उरतले. हाच्या व्यतिरिक्त एक्स चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तशेंच एक्स स्पीकर श्री राजेंद्र आर्लेकर हे जे कमिटीचे मेंबर आसा. ताच्या व्यतिरिक्त श्री दत्ता भिकाजी नायक एड्युकेशनिस्ट ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. फ्रीडम फायटर एसोसिएशन गोवा फ्रीडम फायटर एसोसिएशन मिनिस्टर पांडुरंग कुंकळकर हे ताचे मेंबर आसतले. तशेंच गोवा दमण दीव फ्रीडम फायटर एसोसिएशन जोकीम पिंटू हे जे मेंबर आसतले. त्याच बरोबर श्री अरुण साखरदांडे चेअरमॅन ऑफ द कोंकणी अकादमी हे मेंबर आसतले. ताच्या उपरांत चेअरमॅन ऑफ द गोवा मराठी अकादमी हे हाजेर मेंबर आसतले. द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा थिएटर अकादमी हेय बी ताजेर मेंबर आसतले. ताच्या उपरांत श्री श्रीनिवास डेम्पो इंडस्ट्रियलिस्ट आनी श्री अंबर तिंबलो बिझनेसमॅन हे दोगूय जाण हाजेर मेंबर म्हणून हांची नियुक्ती जाल्या. पत्रकारिता पैकी श्री संजय ढवळीकर सिनियर जर्नलिस्ट हाजेर नेमणूक केल्ली आसा. ताच्या उपरांत श्री सचिन बग्गी हिस्टोरियन हाजेर नेमणूक केल्ली आसा. ताच्या उपरांत श्री कियोतीन पेरेरा सगळ्यांत सिनियर लेजिस्लेटर जो आसा हे हाजेर मेंबर जावन आसा. तशेंच सिनियर लेजिस्लेचर आतां आशिल्ले मान्य प्रताप सिंग राणे
हे बी एज अ मेंबर जावन आसा. ताज्या उपरांत चीफ सेक्रेटरी परिमल राय, ताज्या उपरांत सेक्रेटरी फॉर द इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, ताज्या उपरांत PCCF, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, मॅनेजिंग डायरेक्टर GSIDC, ॲडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साऊथ, डायरेक्टर टुरिझम आणि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. या सगळ्या जणांची अशी जी कमिटी असतली त्या कमिटीकडे पुराय वर्षभर कशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेवप, कितें करप आणि त्याचे फायनान्शियल अप्रुवल म्हणजे ह्याच त्याचे राईट्स जे आसा हे आमी कॅबिनेटान घेवन ताका अप्रुवल करप अशा पद्धतीची कमिटी जी आसा ती अप्रूव केली आसा. आता कार्यक्रम कितें आसतले, पयलो कार्यक्रम जेका आमी म्हणटा की 19 डिसेंबरा दीस फ्लॅग होस्टिंग जातलें. पण ताज्या व्यतिरिक्त पयलो सुरवातीचो कार्यक्रम जो आसा तो 19 डिसेंबरा दिसा सांजचो आझाद मैदान हांगासर म्हणजे गोंयचे कल्चर दाखोवपी असो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतलो. ताज्या खातीर VVIP गेस्ट पळय आसतलो. अजून टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, बट हो एकूच कार्यक्रम फक्त आत्ता फायनलायज केला. ह्या हाजी मिटींग सगळ्या कमिटीची पुराय मिटींग जी आसा ही पुराय मिटींग 3 किंवा 4 तारखेची त्याची पहिली मिटींग आसतली आणि एक ड्राफ्ट जो आराखडो तयार केला तो त्यांच्या समोर दवरतलो, त्यांच्याकडून सगळी सजेशन्स घेतले आणि ताज्या उपरांत बाकीचे कार्यक्रम सगळे फायनलायज जातले. पत्रकार म्हणून तुमच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स जे आसा हो कार्यक्रम करपा खातीर तुमकां इन्वॉल्व करून घेवपा खातीर म्हणजे फ्रिडम स्ट्रगल पासून 1961 पासून आतापर्यंत गोंयच्या विकासात डेव्हलपमेंट आसतलें किंवा ताज्या पयलीं नॉट ओन्ली द पोर्तुगीज रिजीम तर ताज्या पयलीं कदंबकालीन राजकाळ किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्याय काळांतलो राज्यकाळ ह्या सगळ्याचेर विविध गजाली सगळ्या लोकां पावच्यो असो एकंदर कार्यक्रम फक्त राज्यांनीच न्ही तर पुराय देशात मिनिमम प्रत्येक राज्यात त्या कॅपिटलान एक तरी कार्यक्रम जेणे करून कल्चर आणि टुरिझम गोंयचे हे प्रमोट करपा खातीर त्यांच्या राजधानीत आसत किंवा दुसऱ्या खंयच्या एखाद्या सिटीत आसत पुराय वर्षभराच्या भितर म्हणजे सगळ्या स्टेटीन 29 स्टेटी आणि युनियन टेरिटरी मिनिमम एक कार्यक्रम जातलो. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आम्ही जशें म्हणटा की कल्चरल ग्रुप तशेंच तांच्या बरोबर आमचो एखादो पत्रकार म्हणजे पत्रकाराकूय संदी मेळटली त्या कल्चरल ग्रुपा बरोबर वचपाची. प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या पत्रकारांकूय बी आमी त्या कल्चरल ग्रुपा बरोबर धाडटले जेणे करून गोंयचो कल्चर आणि गोंयचें टुरिझम त्या स्टेटीत प्रमोट जातलें. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे भारताची राजधानी दिल्ली हांगासर वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या फावटी म्हणजे गोंय मुक्ती संग्राम आसतले किंवा गोंय मुक्ती संग्रामाचे इतिहास आसतलो किंवा गोंयचे आतांचे कल्चर आसतले किंवा गोंयचो फुडलो रिजन आसतलो हाजेरूय बी भासाभास आसतली, लेक्चर्स आसतले. अशाय पद्धतीचे कार्यक्रम गोंयांत कितें जावं शकता टुरिझमच्या बाबतींत होय कार्यक्रम दिल्लीत विशेष करून जातले. कार्यक्रम फक्त 19 तारखेचो सोडलो जाल्यार बाकीचो खंयचोच कार्यक्रम अजून फायनलायज करूंक ना. फक्त 19 तारखेचो कार्यक्रम कारण तेजे प्रिपरेशन्स करपाक जाय म्हणूनच कारण दीस कमी आशिल्ले म्हणून तो फक्त फायनली तोय बी कार्यक्रम भितर कितें इन्क्लूड करचे हे अजून फायनलायज ना. सगळे कार्यक्रम हे कमिटीच्या मुखार दवरले वयतले, कमिटीक एक प्रेजेंटेशन दिले वयतले, तांच्या कडल्यान सगळ्या कडल्यान एक आपले आपले सजेशन्स घेतले वयतले. तेन्ना तरी 3 तारखेक मिटींग डिसायड जातली आणि सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स घेवन एक मोठो कार्यक्रम जो आसा डिसायड केलो वयतलो. ह्या कार्यक्रमा खातीर खास निधी आमी जो आसा हो केंद्र सरकारा कडेन मागला आणि केंद्र सरकारा कडल्यान निश्चितच हो निधी जो आसा हो आमकां मेळटलो हाजे आमकां खबर आसा. आमी तेणे डिमांड केला आणि निश्चितच ते आमकां ह्या बाबतींत सपोर्ट करतले कारण पुराय वर्षभर विविध कार्यक्रम करपा खातीर म्हणजे ज्या पद्दतीन आमकां कल्चर टुरिझम प्रमोट करपाक जाय ताज्या खातीर निधीची वेवस्था ही केंद्रा कडल्यान आमच्या खातीर एक वेगळी निधीची वेवस्था जातली. आणि हे करता आसतना हितून गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी आमी विविध कार्यक्रम जातले आणि जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आमी लोकां समोर दवरला. फक्त म्हणजे कल्चरल आणि हाचेच कार्यक्रम जावचे ना तर गोंय स्वयंपूर्ती कडेन वचपा खातीर म्हणजे जशें आमी म्हणटा विद्यार्थ्यां खातीर आसतले, युवकां खातीर आसतले, महिलां खातीर आसतले, कल्चरलाच्या बरोबर गोंय स्वयंपूर्ण वाटेन कशें जावपाक शकता हाजेरूय भासाभास जातली, चर्चा जातली. ताज्या खातीर विविध प्रोग्राम्स जे आसा हे ईच पंचायत लेवलाचेर मिनिमम एक कार्यक्रम हो 60th लिबरेशन इयराचो कार्यक्रम प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि प्रत्येक म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जातले. जशें कल्चराक प्रमोशन दिता तशें खेळाकूय प्रमोशन दिलें वयतलें. खेळ सुद्धा जे आसा हे बी खूब मोठ्या प्रमाणांत डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन दिलें वयतलें. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सगळ्या लोकांची इन्वॉल्वमेंट करून म्हणजे जेका आमी म्हणटा त्याच बरोबर पुराय वर्षभरात येवपी वेगवेगळे दीस हे खूब व्हडा संख्येन मनयले वयतले.
वेगवेगळी फेस्टिवल्स जशी आमची लोकसंस्कृती असतली 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 18 जून असतो 6 जून असतो वेगवेगळे कार्यक्रम हे मुक्ती संग्रामाक जोडून हे त्याच्या मुक्ती संग्रामाच्या रिलेटेड हाजेर असे वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयांतले हयात आशिल्ले आनी हयात नाशिल्ले सगळे फ्रिडम फायटर्स हांचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन केले वयतले हयात ना तांच्या फॅमिली मेंबर्सांक हाडून तेचे फेलिसिटेशन जातले जेंकां शक्य ना तांच्या घरा कडेन वचून तेचे फेलिसिटेशन जातले इतकेंच न्हय तर गोंय मुक्ती संग्रामांत जेंच्यांनी फ्रिडम फायटरांनी भाग घेतलेले गोंया भायले म्हणजे जशे महाराष्ट्र कर्नाटक पंजाब यूपी हांगासले फ्रिडम फायटर्स आसा जेंचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय मुक्ती संग्रामाक मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें आमी त्या राज्यांत जेन्ना वयतले तो कार्यक्रम घेवन तेन्ना तो फ्रिडम फायटर्स हाजे थंयसर ताजें फेलिसिटेशन जें आसा हें तितक्याच मोठ्या प्रमाणात ताजें फेलिसिटेशन हें थंयसरूय केलें वयतलें ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हणजे गोंयांत आसतले हिस्टोरियन गोंयांत आसतले कल्चरल ग्रूप गोंयांत आसतले एज्युकेशनिस्ट इवन दो महिला हांच्या खातीर खूब मोठो वाव मेळटलो म्हणजे आमी जशें म्हणटा रिलीजन वोकल फॉर लोकल सगळ्या बाबतींत सगळ्यो लोकल गजाली ज्यो आसा त्यो आमी निव्वळ इवन दो म्हटलां सगळ्या गजालींची सुरवात ही होममेड किंवा गोवा मेक इन गोवा ह्या कन्सेप्टाचेर सुरू जातलें इवन दो रिटर्न गिफ्ट म्हणा शॉल म्हणा सगळ्यो गजाली इवन आमी आमची हँडलूम आसा ताका गोवन शॉल ऑलरेडी तयार करपाक लागला जसो पुर्वी साडी आसा त्याच धर्तीचेर पुर्वी शॉलूय तयार करता गोवन शॉल त्या खातीर वोकल फॉर द लोकल हो कन्सेप्ट आणि स्वयंपूर्ण गोवा हो 60th लिबरेशन इयर हाज्या फुडलो कन्सेप्ट आसतलो प्रत्येक खंयचीच गजाल आमकां खंयचोच कार्यक्रम हो विशेष करून भायलो हाडपाची गरज ना गोंयकारां कडेन तितको टॅलंट आसा गोंयचोच टॅलंट हो गोंयांत दाखयलो वयतलो गोंयचोच टॅलंट हो भायरूय दाखयलो वयतलो तितके पोटेन्शियल युवक तरणाटे आमचे कडेन आसा एक ल्हानशा ग्रुपा कडेन आतां पर्यंत हेज्या ऑर्गनायझेशनचे फक्त मिटींग जाल्या बट तुमचे सजेशन्स जेंकां जेंकां ह्या कार्यक्रमाच्या हातूंत भाग घेवपाक जाय सगळ्यांक हांव वेलकम करता तुमची सगळ्यांची सजेशन्स जी कितें आसा ते हातूंतल्यान वेगळी कॉम्पिटिशन जाता आमी म्हणटा की आतां आमी डिसायड करूं ना त्याची पुराय वर्सभर तेन्ना कार्यक्रम करता ते तुमी सजेशन्स दिव येता की कशा पद्दतीन कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम फॉर द प्रेस रिपोर्टर्स अशा पद्दतीचो कार्यक्रम आमचे ऑर्गनायज करूं येता तोय कार्यक्रम तुमच्या सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स जी आसा ती येवची अशें म्हाका दिसता तालुका वायज पंचायत वायज डिस्ट्रिक्ट वायज अशे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळी फेस्टिवल्स आमी जेका म्हणटा फूड फेस्टिवल्स आसतली कल्चरल फेस्टिवल्स आसतली ट्रेडिशनल गोंयचो ट्रेडिशन घेवन फुडें वचपी अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करपाचो जो आसा ठरयला हाज्या बरोबर साहित्याक सुद्दां जोड दिवपी म्हणजे विशेष करून गोंयांत आसतल्या गेल्या 60 वर्सां गोंयांत जेंच्यांनी राष्ट्रीय पातळीचेर नामना मेळयली अशे 60 लोकांचे फेलिसिटेशन हे जालें वयतलें ताका आमी विशेष करून म्हणजे वेगवेगळ्या बाबतींत हांचे फेलिसिटेशन गोंयचे दायज हे सांबाळून दवरपी वचपी एक वेगवेगळ्यो गजाली त्या निमित्तान आमकां 60th इयर लिबरेशनच्या निमित्तान आमकां साजरे करपाक मेळटल्यो म्हाका निश्चितच म्हणजे सगळ्या गोंयकारांचो हातूंत सहभाग आसचो हाचो आमचो प्रयत्न आसा आमकां टायम खूब कमी मेळ्ळा म्हणजे कोविडा खातीर हाची खूब पयलीं आमी तयारी करूंक शकूंक ना म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात घेवप ना घेवप ह्या विचारान आशिल्लें बट ल्हानशा प्रमाणात काय आसतना ताची सुरवात जावपाक जाय निश्चितच कोविडाचेर कंट्रोल येतलो आनी 60th लिबरेशन इयर हे खूब व्हड प्रमाणात आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन साजरे करपाक शकतले त्या निमित्तान म्हणजे गोंयची कल्चर आनी टुरिजम ह्यो दोन गोश्टी जर आमी बऱ्या पद्दतीन पुराय देशभर आनी फॉरेन कंट्रीज जर आमी दाखोवपाक शकले जाल्यार निश्चितच ही टुरिजम इंडस्ट्री एक नंबराचेर आसा आयज काल लोक फक्त म्हणजे सन सँड एंड सी हाज्या खातीर गोंयांत येता फॉरेनांतल्यान अशें म्हणटा तेच लोक आमी जेका म्हणटा की कल्चरला खातीर येवचे आमचे इंटरनॅट टुरिजमा खातीर येवचे गोंयची देवळां चर्ची हे पळोवपाक येवचे गोंयांत अशाय पद्दतीचो कल्चर जो आसा वो हांगासर आसा गोंयच्या फूड फेस्टिवला खातीर येवचे ह्या वेगवेगळ्या खातीर आमकां लोकांक एट्रॅक्ट करपाक जाय हे 60th इयर लिबरेशन इयर जे आसा हे एक बरें निमित्त दवरून जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सहभाग सगळ्या लोकांचो जालो जाल्यार निश्चितच खूब व्हडा प्रमाणात आमी ते साजरे करपाक शकतले थँक्यू सेंट्रल कडच्यान कितलो निधी अपेक्षीत आसा तुमकां ह्या महोत्सवा खातीर आमी मोर दॅन 100 crores म्हटलां
प्रायम मिनिस्टराकूय आपयतले केन्ना आपयतले ते अजून ठरवूंक ना पण निश्चितच प्रायम मिनिस्टराकूय आमी केन्ना तरी खंयच्या तरी एखाद्या कार्यक्रमाक बीग कारण कोविडाचो विशय पळोवन ताच्या उपरांत इन्वायट करतले. कोरोनाचे प्रमाण वाढपाची भिरांत या कार्यावळीक लागून अजून म्हणून तुका सांगलां की सगळो कोरोनाचो कंट्रोल पळोवनूच कार्यक्रम प्रत्येक कार्यक्रम डिसायड केलो वयतलो. 19 तारखेचो कार्यक्रम सुद्धा हे कशा पद्दतीन तो तेन्नाचो एक 10 डिसेंबर पर्यंत कार्यक्रम जातलो पण कितल्या लोकांक आपोवप कसा बरो कार्यक्रम 10 डिसेंबर पर्यंत फायनल जातलो. सर 60th लिबरेशन स्टार्ट जावपाचो गोंयकारांक कितें पोलार बद्दल कितें गिफ्ट मेळपाचो हांवें सांगलें न्ही रे पयलीं हांवें ऑलरेडी एक पयली गजाल सांगला हांवें 50% कमी करता म्हणून. दुसरें ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले की फुडल्या 8-10 दिसां भितर दे आर सबमिटींग द रिपोर्ट. तांच्यांनी जी परमिशन दिल्या आतां तेचली कंडिशन्स कितें आसा आतां ते पोल्युशन कशें चल्लां हाजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट जो आसा तो मागयला. म्हणजे निश्चितच मिनिस्टर येवच्या पयलीं तो रिपोर्टूय आमच्या हातांत आसतलो आणि ताज्या उपरांत हांव निर्णय घेवपाक शकता. तुम्ही 5 तारखेर पयलीं म्हणून मिनिस्टर येवपाचो मिनिस्टर टायम दिला मिनिस्टर येतलो. So what do you have to say about state BJP president म्हटलं की आमदारांनी हेतून चड should not take law into their hands. We have seen बरोबर most of your आहे. कायदो हातान घेतला कसलो जातलो. but चडशे तुमचे आमदार किंवा वयता ते तांकां पयला कळपाक जाय म्हणून सांगला. सीएम सत्ताधारी पक्षातले काय आमदार आपले मतदारसंघातल्या लोकांची भावना समजून घेतल्या त्यांच्या बरोबर रावतात ह्याच्याबद्दल तुमचे म्हणणं आहे की ते लोकांच्यो भावना रावतात समजून बरोबर ना घेवप लोकांच्यो भावना समजून घेवपाक कोणीच ना म्हणून ना. भावना समजून घेवकूच जाय न्ही. म्हाका लोक निवडून दिता लोकभावनेचो आदर करपाक जाय. म्हाज्या खंयसरूच ताका ना म्हणणें ना. लोकांक हांव तुका परत सांगता म्हाका मेळपा खातीर जवळपास 60-70 भुरगीं आयिल्लीं सांखळे. हांवें तांकां सगळ्या तुमी व्हिडिओ पळयला आसतलो. हांवें तांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां वेवस्थीत दिली. त्याच्या बरोबर तांचे काही पेरंट्स येयले. म्हाका एका पेरंट्सान शेवटचो प्रश्न विचारलो तो आयकला खबर ना म्हाका. दोतोर हें तुवें सगळें सांगलें हें आमकां कोणीच सांगना मेळपाक अजून पर्यंत. हें कित्याक कोण ना लोकांक समजून सांगपाक जाय. लोकांक जो पर्यंत आतां टर्मिनल प्रोजेक्ट आमी सांगलो एट प्रेझेंट विशय खंयचो आहा फक्त एकूच टर्मिनल प्रोजेक्ट आसा म्हणून. अरे टर्मिनल प्रोजेक्ट म्हाका सांग आमकां आतां लायट नाका. फुडल्या 1.5-2 वर्सांनी आमी हांगा खंयच्या जाग्यार बसल्यार बसूंक शकचे ना. पावर शॉर्टेज जातली. त्या लोकांक कन्विन्स लोकांक सांगप कारण कशें आसा काही जाणांचो इलेक्शन अजेंडा आसा म्हणून विरोध आसा. काही थोड्यो शक्ती वावुरता हें करपा खातीर. इट इज वन पॉयंट अजेंडा. सर पण इलेक्शन एजेंडा म्हणटा तेन्ना इवन आमदारूच कितें आसता म्हणटा आनी परत आमदाराक इलेक्शनाक वचूंक जाय म्हणटकीर तो लोक भावनेचो आदार करता थंय वयता लोकांक समजून सो दे आर ऑल्सो युजिंग दॅट सेम टॅक्टिक्स. Yes. जुनियर लोक ना म्हणटा तुम्ही हांव कांयच म्हणना. हांव तुका म्हणटा लोक जेन्युनूय आसतले ना कित्याक तर लोक जेन्युनूय आसतले. ओके म्हटल्यार लोकांक विशय जो आहा पळय न्ही तितून फॅक्ट कितें हो कळपाक जाय. तुम्ही कोण पटायला सरकार आमी सांगता न्ही सांगात आसा न्ही थोड्या जाणांक जर समजूनच घेवपाचें ना जाल्यार ताका आमी कशें कमी पडटले. तांच्यांनी ठरयलां तेंच्यांनी अजेंडा सेट केला जाल्यार आयकपाचेंच ना म्हणून. जेका समजता पळय तो तेच्या सायडीक सरता. सो डबल ट्रॅकिंग वील कंटिन्यू. हांवें म्हटलां ना हांवें सांगलां मरे हांव पीएचडी कडेन मेळोन येयला ताच्या उपरांत पळयता. सीएम म्हादईचो विषय मातसो गंभीर जाला. आता सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात उदकाचे पात्र सुद्धा आटले म्हादईचे म्हणजे मातसो विषय गंभीर आसा हाचे बद्दल सरकार किती विचार केला. तो तुमकां कोणतरी पार्टीत म्हणून मेळून गेला तांच्यांनी सांगला एकूच सांगला की तेंचे म्हादय विशयाचेर उलयला म्हणून तुमच्या म्हाका तो मेळून गेला म्हादईचेर कसलेंच डिस्कशन ना. कोणी येता म्हाका मेळटा कारण भायर वचून कोणी जर म्हादईचेर डिस्कशन म्हणून सांगलें इट इज नॉट सो. इट इज अ रुटीन कर्टसी विजीट. म्हाका कोण तरी येवन मेळोन गेला. म्हादईच्या विशयाचेर केन्नाच भायर कोणाय वांगडा डिस्कशन करपाक आमी बसोंक ना. कोणी तेणी काढला पण आय हॅड नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ हिम रिगार्डिंग द म्हादई. तेणे ताका हांवें स्पश्ट उतरान सांगला एकाच उतरान म्हादईच्या विशयाचेर आमकां डिस्कशन कसल्याच बाबतींत करपाचें ना. सीएम कर्नाटकान इतले सगळे आमची ऑलमोस्ट न्हय व्हेली आणि आता ते भायर आउट ऑफ कोर्ट जे सेटलमेंट करपाक सोदतात ते आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटाक आमी तयार ना. सुप्रीम कोर्टान आमी आमचो कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला. वी आर फर्म ऑन अवर कंटेम्प्ट पिटिशन. परत एकदा तांच्यांनी उदक सोडचें आनी ताज्या उपरांत तेच्यांनी डिस्कशन सुरू करचें. तांच्यांनी एटलिस्ट म्हणजे तशें 2 गजाली आयल्यो. एक जो म्हादई ट्रिब्युनलान जो एवॉर्ड दिल्लो तोच एवॉर्ड आमी चॅलेंज केला परत. एटलिस्ट म्हणजे कशें आसा म्हणजे आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार तो तरी तांच्यांनी उदक जे म्हाकाय खबर आसा की म्हादईच्या पात्रांतल्यान उदक जे पर्सेंटेजीन कमी जालां. सर एमएलएंचेर डिसिप्लिनरी एक्शन जातली. प्रत्येक एमएलए कडेन हांव पर्सनली उलयत आसा. ताका विशय पटल्या उपरांत ते बंद जालो. सीएम 18 डिसेंबर पयलीं जातलें झडटी इलेक्शन जावपाक जाय. आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सांगलां कारण बाकीच्या राज्यांनी घेतली सो ते डेट एसेस करता. एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलून
सर अशें आमी आनी कितें मरिना सजेस्ट केला डेट मरिना तेजेर कितें खरं सजेस्ट केला डेट कितें सद्या डेट ते ठरयता सेम मरिना आमी ते विचारता आमकां खंयच्या डेटीक घेवपाचें डिसेंबरात जातले डिसेंबर डिसेंबरान जातलें मरिना कितें आमची कलेक्टर लिव्हियर आसा कलेक्टर एक्चुअली तो विषय पळयतलो कलेक्टर येयल्या उपरांत सांगता म्हणटा त्या खातीर रावला तुम्ही ते हे करता डेलिगेशन नॉर्थ गोवा कलेक्टर जे आहा पळय न्ही रे, तीच लिव्हियर आमकां सांगलें न्ही रे तुका हांवें काही करता मरे सर ते तुमचो गोवन ऑब्झर्वर सिटी बी आलो पण ताणें अशें म्हणलें की उदक जे डायवर्ट केला म्हणटा हे तुमचे फिलिंग्स म्हणटा तो म्हाका खूब तयार ना की उदक डायवर्ट केला म्हणटा हांवें त्या सिटी रवीकूय सांगला आमदार कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी हे तुका हांव फक्त सांगता की हांवें ताका पटोवन दिलां की उदक तुमी डायवर्ट केल्लें आहा ओके पण आमी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उलोवप बिलोवप कांयच ना त्या खातीर म्हणलं तूं तें उलयलें म्हणटा तेज्या कडेन उलयलो म्हणटलो म्हणून म्हणटा म्हादयच्या बाबतींत आमी तेज्या कडेन खंयच्याच बाबतींत उलयना सेम बट एनी हांव प्रुडंटान एक बरो व्हिडिओ केला तो की तेंच्यांनी तो दाखयला बीन हें बरो सो व्हिडिओ दाखयलो कितें तुमच्या हय सीएम ते कोरोना खातीर इकॉनॉमीचेर गोंयच्या इकॉनॉमीचेर परिणाम जाला सो तुमी आतां ते रिवायव जालें म्हणून घालत म्हणलें सो ते रिवायव जालां म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें केंद्रान तुमकां कितें मदत दिल्या जीएसटीच्या आनी हेर बाकीचें कितें आमचो रेव्हेन्यू कलेक्शन जो आशिल्लो तो एप्रील म्हयन्यात जसो एप्रील आनी मे म्हयन्यात तो 10%चेर आयलो डायरेक्टली नाव रिवायव जाला हेजो अर्थ तो ऑक्टोबर म्हयन्यात इट हॅज कम टू द 60-65%. नोव्हेंबर म्हयन्यात तो 70% जालो केंद्रात आमकां जो कोरोना खातीर लागपी एक डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान बाकीच्या वेगळ्या आमकां वैकुंतल्यान तो मदत करपाची अप्रॉक्सिमेटली 10 to 15 CR समथींग ती मदत डायरेक्टली कोवीड कंट्रोल करपा खातीर आयल्या तेंच्या कडल्यान ताज्या व्यतिरिक्त लेबरांचे वेगळे हाज्या खातीर आयिल्ले लेबर ट्रान्सफर करपा खातीर आमी स्पॉट केला ते आयिल्ले ताज्या व्यतिरिक्त सिव्हिल सप्लाय वॉट एवर ती मदत आमकां मेळ्ळ्या बट डायरेक्ट पयशे अशे केंद्रा कडल्यान फक्त 10 ते 12 कोटी एप्रॉक्सिमेट आनी वॉट एवर द इक्विपमेंट्स म्हणजे आमकां मदीं आमकां जे रिलेटेड इक्विपमेंट कितें आहा पळय व्हेंटिलेटर्स आनी हें ते तेंच्यांनी आमकां मदत केली सेम इंटरनॅशनल फ्लाइट्स फ्रॉम 31st हे केलेले आसा अप टिल 31st डिसेंबर सो एनी कित्याक इंटरनॅशनल फ्लाइट्स ड्यू टू कोविड सांगला आमी आणि ओके जीएसटीच्या पोटाक कितलो जीएसटी मेळ्ळा? कितली मेळ्ळा टोटल जीएसटीचे आमकां जे आसा पळय न्ही इट इज समथींग एप्रॉक्सिमेटली 150 पयर मेळ्ळा कितें तरी पूर्ण वर्साचो म्हाका आत्तां फिगर लक्षांत ना म्हाज्या अजून पेंडींग आसा सेम अजून पेंडींग आसा कसिनो कडेन एक इन्सिडेंट जालो पळय आनी म्हाका व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो पुलीस डिपार्टमेंट एक्शन घेतलें कितें सर 60 years तुम्ही सेलिब्रेट करता आणि गोंयचे एक्सपान्शन आणि ते दाखोवपाक लोकांक एक कितें तुमचो ते स्कीम आसली विलेज ट्युरिझम तेजें कितें जालें इट इज इंटरलँड टुरिजम नॉट अ विलेज विलेज ट्युरिझम म्हणजे कसं इंटरलँड टुरिजम आमी प्रमोट करता पीपीपी बोर्डानूय बी लोक जे आसा इंटरनॅट टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर आमकां येवचे जायत्यो फॅसिलिटीज तांच्याय खातीर अवेलेबल आसा ताकाच लागून म्हणटा आमी अजुनूय ह्या पद्दतीन जे भायर लोकांक गोंय समजपाक जाय त्याय पद्दतीन आनीकूय मोठ्या प्रमाणात कल्चरल टुरिजम इंटरनॅट टुरिजम ह्या बाबतीत करपाची गरज आसा ओके बाय बारा तालुक्यात प्रोग्राम जातले तेन्ना तुमी अशे त्या लोकलांक दिवचे अशे सजेशन मागता आमी प्रत्येक लोकल ग्रुप जे आसा त्या तुका म्हणलें गोंयांतले सगळे कलाकार जे आसा पळय न्ही जो जो आपलो तांकां प्रमोट करपाचें आमी काम करता सगळ्या एनी अपडेट ऑन IIT सर जेवण केलें IIT जेवण अरेंज केलां